मयेच्या शेतकारांचो प्रश्न आधी जाग्यार घालात, मागीरच मिन व्यवहार सुरू करात, मयेच्या शेतकार संघटनांनी मागला। इतली वर्सां मयेक रेवाडो घातलेल्या मिना खणींनी मयेची शेतां आनी तळीं काबार करून उडयली, पूण शेतकारांक अजून मेरेन लुकसाण भरपाय दिवंक ना। ती दिले बगर सरकारान मिन व्यवहार करचे न्हय, मयेकारांनी परत एकदां एल्गार केला। मिनेरांकडे आशिल्ल्या मिना खणीचे लीज सद्याक सरकाराच्या ताब्यात आसा। खणी चालू आसल्यो त्या वेळार मये वाठारांतल्या शेतांची माती वचोन खूपच लुकसाण जाल्लें। लीज सोडच्या आदी शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवची असो त्या वेळच्या लीज धारकांनी करार केल्लो, पूण खण धनियांनी तशें केलें ना, ताचो मयेकारांनी निशेध केलो। 30 सप्टेंबराक एक जाहिरात येयली की मयेचे ब्लॉक जे आसा तेजे मायनींग ऑप्शन जावपाचें आसा। आता आमचो सरकाराक प्रश्न जो आसा तो जेन्ना फाटल्या कितल्याशाच वर्सांक मये भागान जे मायनींग लीज चलताले, ह्या लिजाचे जे कोण मिनेर आसले त्यांच्या कडेन सरकारांनी लीज एग्रीमेंट केल्लो आणि हो लीज एग्रीमेंट केल्या नंतर जेन्ना लीज काबार जाता तेंच्यांनी थंयसरल्यो शेत जमनीक जे जे कितें नुकसानी केल्ले आसा ते तेंच्यांनी पूर्ववत करून दिवपाचें अशें त्या लिजान एक क्लॉज आसा। म्हणून आयज जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार थंयसर तेंच्यांनी कांयच केल्लें ना। जी माती शेतांनी गेल्ली आसा, मये गांवांतल्यो न्हंयो सगळ्यो फुल्लल्यो आसा, जे व्हाळ आसा, पोंय आसा, ह्यो सगळ्यो खाण मातयेन फुल्लल्यो आसा। जे प्रसिद्ध आमचो मये लेक आसा तितून सुद्दां म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात माती आसा। आयज मायनींग पिटांतलें उदक WRD खातें डेली सादारण 1 बॅरल डिझल खपयता आनी शेतांक दिता आयज उदक। आयज हे 1 बॅरल म्हटल्यार 3 म्हयने आमकां उदक दिवचें पडटा। हो सरकारचो पयसो, सगळ्या जनतेचो पयसो बेश्टो त्या उदकाचेर भोगडयत आसा, तितलें भात काय आमकां मेळना। ह्या मायनींग मातयेमुळे सगळी जमीन नापीक जाल्ली आसा। ती सुदारतली जाल्यार तेका जवळ 5 वर्सां वयची पडटली, सगळे ऑर्गेनीक खतां घालून आनी कितें करून तेका जाग्यार हाडची पडटली। हे सगळें काम न करिनासतना आयज तेंच्यांनी परत मायनींग ऑप्शन जे आसा ते चालू केल्ले आहा। हो शेतकारांचेर मोठो अन्याय सरकारान केल्लो आसा। हे मयांतली जी वेवस्था तेंच्यांनी बिगडयल्ली आसा मायनिंगाक लागून ती सगळी पुनर्स्थापीत करची आणि मागीर तेंच्यांनी आमचो मायनिंगाक विरोध ना, तेंच्यांनी हे सगळे पयलीं बसोवचे, मागीर जाय तशें ऑप्शन करचे, तेंच्यांनी मायनींग चलोवची। सस्टेनेबल मायनींग असे खूब प्रकार आसा जे बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता, ते तेंच्यांनी करचे आणि फुडें वचचे। मये अजून एक कस्टोडियन कायद्याच्या विळख्यात आसा। शेतकारांक सरकारी सुविधा आनी अनुदानाचो लाव घेवपाक मेळना, तेतून हे परत खण येरादारीचें संकट, ताचो मयेकारांनी निशेध केलो। एक तर मयान पयल्यान पयलीं कस्टोडियनाच्या विळख्यान मयान सगळे लोक चिड्डाल्ले आसा। आयजूय तांकां खंयचीच सरकारी योजना जी आसा शेतकऱ्यांक ती मेळना। खंयचीच हे जे आसा कसल्याच प्रकारचे हे भरपाई जी आसा किंवा जे अनुदान जे आसा हे आयज शेतकऱ्यांक मेळना आणि तितूंतल्या तितून शेतकरी स्वताच्या पयशांनी हे सगळे शेत करता आणि आयज तांकांय चिड्डिले वयता। हो न्याय खंयचो? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी।